ही मत्ते परंबळ म्हळ्यारी म्हाका भारी इष्ट। हा आज सकाळ तितलेची पावस येवन रब्बिले मत्ते परंबळ सुरदल कुडले म्हाकंतू एक नमने चरडपण हुಡುಗ सैले। हा त्यापर हांव तुमका सांगता एक पण थाव खुर्चेर बसता रब्बत एक मिनिट। अय्यब्बा हे खुर्चेर बसले रे जीवाक चिके आराम मेळता। हा एक नमूने कुर्ता दुखी वई किती दिस होती की हे प्रायदल नव्हेत चिकेची अंग दुखी हे ते प्रचंड तंतू हे प्रयाण कोण नाही रे संका म्हणून आम्ही सानस्ताना वैशाखंतू खैंद व एक पावस येईल म्हणारी आमका पुरा भारी खुशी चरडवाल हिंडा हिंडूची बाहेर येऊन अंगणंतू नंच सुर करतसिले वई ते सानशी पावस येताना नंच म्हणारी आमका पुरा भारी खुशी तदना चरडू पण नव्हे ते शिडावनु। हा कसने वई वई आता नंच कमून दिसता दलरी हे कुर्ट पाय ऐकू कमो अय्यब्बा अय्यो नंचवे मागिरी हातपाय मोणगेनु मुल्ले पडचविलावेरी। हा सानस्तन प्रते गम्मत नवे एक प्रायते बा हे पुरा मागिरी हे प्रकंच नक्क दिसता दलरी त्या हुಡುಗसच नवे हुಡುಗस मनाक भारी खुशी दिता। मक्क तदंदकुनु ते मत्ते परंबळ म्हळ्यारी भारी प्रीती ते परंबळ एक नमने भारी खुशी दिता ते कशी सांगता म्हणून म्हाका कळना। तुमका ही अशीची मत्ते परंबळ प्रीती दिसता नवे कोणाक पुरा इष्ट म्हणू कमेंट्सान तिलसी येती ते। हा आणि कसं समाचार चा पिलींत की तुम्ही? हा हावा तितलेची चा कोण पिऊन आयली सुरेखानी के येनी ती तिगल बहिणील घरा वक्कल म्हणू थैंची राबल्या चरडुव आणि कोणे नाती घरा भीतर बसशाक बारी बेजारू। हा तस्तावनु चा पिलेली आयदन प्रतईची गल्लनी हंग घेऊन बसली। हा खाणनी जवणाजी होटला दुखून आयले सकाळी महिन्यातन हल्ले मागिरी हन्नी एक पार्सल घेऊन आयली ती। हा कोरचक बेजारू तन्नी तशीची ताईची खाल्ली आणि रात्री एक पॅज आणि एक दोन्ही हापळ होडी तळ्या म्हणलकला ताकशी वेळच नव्हे ताका हंग घेऊन बसली। कोण ते गुल्लाल खबर कसं लेक तिजेर कोप आयला म्हण निमगीत असती। हा ते कोप कसले म्हण सांगत राबती। हा गुलाबील खबर सांगची पशी पुढे मी गेले का अभिप्राय सांगता हे मेकअप करून घेवचे तंगतंगे लिस्ट ताज बग्गे म्हाका कसं नाही तक्रार ना म्हाका इष्ट ना म्हणू दुसरं नाही कोण घेवचे नज म्हण हांव केन्ना सांगना दलरी आमगेले गुलाबीन केलेले म्हाका मनाची के बेजार जाल्ले तशें तुमगेले सांगतास म्हाका मेकअप करून घेचवेरी खंयचेची एक तक्रार ना बा मागिरी हे होळेम कसने मेकअपा वयरी इतले पुरा उलयता म्हण पुरा सांगू नाका ती तशें हांव तुमकां सांगतास सुरवेका सांगतास इते पैरी हांव आनी हन्नी एक वर्डिकेक गेलेली ते छत्राला ಗೊತ್ತನಾ एक चल्ली कोणाला की मोबाईल दिवन कशकी रब्बून फोटो काडून घेतसिली हांव लेखले ही होक्कल म्हणून होक्कल कसनब्बा हंगा अशी कितली आयली म्हणलेतले तेतो भितरी अन्यत येयल्या अरे हंगा एक होर्डिकी दोन होर्डिक म्हण अशी आलोचन कोची भितरी एक रूमा दुकुन अन्यत येयली तशी थोड्या वेळान तितली अशी सुमार जन होक्कले म्हण केच आयली ती हे कसने सामूहिक विवाह की कसने म्हण आलोचन करताना म्हाका सुरेखान सांगिल्ले हुಡುಗ सैले आत पुरा ಹೊರಡಿಕೆಂತೂ ब्युटी पार्लर येवनु कोणाक जाय की तांका मेकअप करतात माई म्हणून ते ಹುಡುಗ असतावनु तशी अशे पुरो म्हणलकले तेतो भितरी गुलाबीले नक्तो इलो नक्तो म्हळ्यार ये चडुणे आमगेले बाबाल प्रायद की चिके होडदायत की अबा म्हाका सुरवे तगल गुर्तु काय मेळ्ळी कोणची म्हणली म्हाका तो गुलाबील नक्तो म्हणून तशी जावन तगला गोचुनु तुगला नम खयेस रे म्हळे तो हसता हसताची मिगेला नम्वे ओ ते रूम अंतू वेस बरोंग घेतस थई मेळत मिगेला ना मामन जोर हसला मग कसं म्हणू कळली आता पुरा डान्स आणि करतात नव्हे हिवे कसं की डान्स की नाटक की कसं की करत दिसता कसं म्हण पळया म्हण त्या रूमाला गेले थई पळलरी रेनार बालमेशी बसली ती मागीर मग कळले थई मेकअप करून घेणे कितली बाहेर येत असती त्यांनी होकले म्हण की दिसशे म्हणून मक्क पडेल कुडले गुल्लाक भारी खुशी दल्ले लग्गी हांव म्हण सन्नी केली हांवें धांवता तिगे लगी गेली म्हाका भारी खुशी दल गो हळे मा तुका पळे नशी मस्त वर्ष दल न्ही गो म्हाका तुगेल्याक मस्त उलोचन यास गो म्हणली म्हाका भारी
भारी खुशी दल्ले वही गो गुला मक्कंतू तुका केदने पळैत की मंडल गो चढवणे एक अर्धा वर्ष दल्ले गो मळे ती होई गो मळेली तेत नाव ए गुला तू हंग बसल्या मग यो गो बाहेर वचा फरडी मरिया आणि की सुमार जन प्र आईलिंत गो कोण की म्हणली गो कमलावती आईलिया म्हणो तिगे लगनी उल्लवया गो यो गो मळे ते कती बेजार कोर न खोळे मा हावंगा मेकअप करून घे चाइलिया गो तुमची पळेतच नाही गो कितले दीग लईनस म्हणो आता ಊಟನು तुमಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೌಲ್ಲನು ಅಪಾಸ್ ಹಂಗೆ ಎತ್ತನ ಲೈನನಿಕೆ ವಡ್ಡು ನಸ್ತು ಗೋ ಮಿಗೆಲ್ ಟರ್ನೆತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ವೇಲ್ದತ್ ಗೋ ಸೈಬೀನಿ ಬೇಜಾರ್ ಕೋರ್ನಕ ಹಾವ ಮೇಕಪ್ ಕೊರಂಗೆ ತಿಲಿಚಿ ಸೀದಾ ತುಗಲ ಗೆತ್ತ ಅತ್ತು ತೋಚುನು ತಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೌಲ್ಲೈ ಗೋ ಮಳೆಲಿ आणि हंगरापची कसने म्हणले हा बाहेर आईली मक्का पद्मा कमलावती तुळसी पूरा मिळिंती तुळसी मला ही नाही मिगेल फ्रेंडची तुळसी ती प्रा मिळिंती आम्ही प्रा गम्मत केले सकडा नीची हिका निमगुचे गुल्ल खई गुलाबी खई म्हणू ही पत्तस्वे ही पत्तना होकलेक मंटवे हल्ले हार बदलावंडल्ले कಡೆ ಧಾರಿ ಸಮೇತಲೆ ही पत्तना मागिरी पन्नगलच्या सुरकेल कुडले सगळे धावलिंती मक्कई भूक तडसुचदानी मळरी मिಗೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐಲಿ ನವೆ ಈ ಕಮಲಾವತಿಪುರ ತಂಕನಿ ಸಂಕಿ ಅನೆಕಡೆ ವಚ್ಚ ಸಿಲ್ಕೆ ಯಾಗ ಒಟ್ಟು ಬೈಸುನ್ ಜವ್ ಯಾಮಳೆ ನಿಂತಿ ಹಾವೆ ತಂಗಲೊಟ್ಟು ಜವನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ತನ ಜವನ್ ಕೋರ್ನು ಪುರ ಬಾಯರ್ ಎತ್ತನ ಹಿಗೆಲ್ ಸವಾರಿ ಬಾಯರ್ ಇಲ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ कोण घेतल्या ते एक सान चलडो हिका पळोनो किटारने किर्चुन रळले आमको पुरा हास मला हासु ते कसदಲ್ಲ मळरी पाप ते ब्यूटी पार्लरची एक्क सकांड दुको नासिलेंग पुरा मेकअप कोण तिका पूर दावून गेला हंग लईन सान दत्तನ अनिके वडतस तशी दावून तिने हे लास्ट कसा हत्त मेल्की त्या पुरा तप्पन सोडके तंतु थोड्याची गेल दोळके वचुन दोळ सुज्जुन तंबड दावून गेला ते धवे तोंडाक तंबडे दोळ पळोनो आणि चरडन भीनशी मक्कंतु जोर हासले तिक्का कोपु लज्जे पुरा ಒಟ್ಟು ಐಲೆ कोपांतु अब्बाती तांड पडक आसिले मक्कंतु यव जवजुनु हास येतस कितले पण हसल्या की इतले पुरा दत्तನ दोन्ही पंक्ती जावणक पन्नगलच्या सूर केलिंती त्या पळलेल्ला मगेल गुल्ला हळे माचिके राब गो हावे जवण कोर नेत्तुगो मक जोर भूक लागतस गो म्हणले मक्क तेदना हास वचुनु को पहिले नहीं गो सैबिनी इतले वेळू तुगल मेकअप हाकतीरी राक म्हणली आता तू जवण कोर नेत्ता राक म्हणतस कसने कसं म्हणलकला तू मक्का हाव तितले दूर दुकुनु तुक पळो का म्हण आशे तैलरी तू अशी करत मग हा वच्चो जवण तू कर का सम मेकअप दाव का तू करता तुक मिगेल पशी मेकअप चढदल गो म्हणले हाव तशी उल्लोचन नज्जसिल म्हणू मागीर मक दिसले कसं करचे उल्लंदले तिक कोप येईल नवे वही गो मक मेकअप करून घेच म्हणरी भारी आशे कसने पिशी म्हणलदलरी लाक मक काय बेजारना आम्ही सानस्ताना असल पुरा नासिले वर्डिके दिस समेत मेकअप करून घेनी तुवे करून घेनी हावे करून घेनी त्यातना मेकअप म्हणची म्हणरी कसा म्हणू आमको गोत नासिले सोडी त्याविषयी सोडी आता सगळे मेकअप करून घेतसती तस्टर हावे ते बैसून करून घेतला बा तक्कसले तू अशी पुरा उल्लोक गो हा तवळ पळेलरी हसले आता पळेलरा शुलैता नवे म्हणजे की जोरान तू सांगली मकई कोपैले नी गो तू ह्या ना मने कोप्तु मुगो हाव तू पळो का म्हणू तिथले दूर दुकुनो आशेन तैलरी तू मिगेला उल्लट सोडू मेकअप करून घ्यायचे तुक होडदले नवे आणि कसले गो तुक राखून बस का मागिरी तू मेकअप करून घेतला मग ताजी तकी एक फोटो काढियो का मग ते पळे मस्त जन भरतनाट्यक रब्बिल म्हणके रब्बुनु फोटो काढून घेतसत मग तावे कोरका नवे तुवे तू काशी नवे ते पूर तुगल दत्ताना सांजी दत्तु गो मक्कनी घरा वच्चे नक्वे मळे हो होई नाही गो हळे मा इतले पुरा मेकअप करून घेतरी फोट काढ्यो का नाही गो चिके राब ओ ते वचुनु हावे ते कंबलागनी रब्बुनु फोट काढून घेनेत गो ते चले चलू वसती आणि फोटो काढतात गो ते पळे कितले चंद डेकोरेशन केला तदलगे हाव रब्लरी फोटो भारी चंद येता नाही गो तू या गो म्हणली मक्क भारी कोपैले इतले वेळू भूक लागता जवण कोण नेता म्हणली आता फोट काढून घ्यायचक बाहेर सरल्या तुका मेकअप करून घ्यायचक फोटो काढून घ्यायचक जावणाक पूरा टाइम अस दलरी मिगेल उल्लचा मात्र टाइम ना नवे तुका पळो का म्हण हाव आशेन तू तितले दूर तुका नाही रे मुग तू अशी प्रकारची समवे नक
हांव घरा वता तुगेल पूर्ती दत्ता ना राती दत्की म्हूण म्हाका निरागचे जायना गो हांव घरा वचका मिगेल नंदे दुवेना येऊ का म्हूण सांगला गो म्हणच्या काही मिगेले नंदे दुवेल जावे येवच्या काही समाधानले होळे मा तुम्ही मिगेल जावे ते वच्चसले री हांव तुमका ते ड्रॉप करून न्हू मुखार वता हांव तांगेल घरा वचन अशी मस्त दिवस जाल्ले तुमका ते सोडला वेळी दत्ता म्हाका तिगेला उल्लन वच्चा काही दत्ता यो म्हण अर्जंट केली हांव हे गुल्लाल दिकन पडे नशी सीधे तरबली तीवे काय म्हाका आपेनी म्हणया एक पंत समेत आपेनी तीवे फोटो काडोचून घेवचन तू बिझी आशिल्ली हांव सीधे तरबली म्हाका भारी बेजार जाल्ले नी ती मेकअप कोण घेवो जाल्यार कोण घेवो जाल्यार एक फ्रेंडशिपाक एक मॉल दिवका नवे मिगेल फ्रेंड तितले दूर दुखून आयल्या एक दोन उतर उलया म्हणून तिका मनान तसका नवे मेकअप काय धावनत तुवे मेकअप कोण घेनी जाल्यार कस्सा जाल्ले ही काय चंदी नावे तिगेल केस कित्ते दीगस गोतस्वे नाय फंती अस ते चंदको नंबर कोण घेवनो तका पूलनी माळून घेतल्यार नी चंदिस्ता वयवे नका हांव ताजे बग्गे कसं उरले ना तुमकां म्हणला मग पुढेचे मेकअप तिगेल इष्ट जाल्यार अशी आमी अप्रूपाक मेळटना उरलो का नवे तिने अशी करचे समवे म्हाका भारी बेजार जाल्ले सीधा येतार आपली तुमके खंय पुणी असेल अनुभव जाल्ला की अनुभव कसने जाल्लेले असले रे कमेंट सेक्शनान तो तिलसी येती ते हांव तुमगेल कमेंट्साक पुरो राखता आसता कोणे चड म्हाका कमेंट्स घालना ती भारी बेजार दिसता आमगेले रे कितली आसा ती मात्र चुक्कन अशी कमेंट्स घालता भारी खुशी जाता कितले लायक कमेंट्स घालता गो तसवे तुम्ही वरे तशी कमेंट्स घालती हांव केन्नाय लेखचे म्हाका कमेंट्स येता हांव बैसनो तेका सने रिप्लाय करता म्हणून म्हाका कळना ती पुरा हांव मेहनत लागदावो गोंडी लागी बाबा लागी अशी निंबून घालचे वय हांवें रिप्लाय करचे गो तसवे मिगेल व्हिडिओ पुरा हांवें रिप्लाय करचे आनी गायना तुळसी तन्नी तुमगेल व्हिडिओ तन्नी करता ती मिगेल व्हिडिओ का हांव रिप्लाय घालचे म्हाका भारी खुशी गो तसवे तुम्ही कोणे कमेंट्स घालना ती प्लीज मस्त कमेंट्स घालती आणि तशीच लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसरू नका ती हांव नी तुमकां अनेक व्हिडिओत मेळटा धन्यवाद।